तर आमचे आई बाबा मनोहर प्रभुदेसाय आणि शोभा प्रभुदेसाय दोघी जण हांगची स्वातंत्र्य सैनीक राज्य पातळीवेली आणि त्याचबरोबर कलाकारी बी आणि आमचे घरांतूच नाटक संगीत ह्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो आमची आई बरी गावपी म्हजी भयण सध्या कामात ती नाटकां काम करताली ती हांगा आमचे बरोबर हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती नाटकां भितर आमच्या आई बाबाची नाटकां करताली तातूंत करताली ती स्वता गायताली बी केतन जाधव हे आमचे काणकोणचे तो एक तरणाटो अभिमान दिसपा सारको जो थिएटरा भितर शिकून फक्त रावलो ना आज तो विजिटींग लेक्चरर म्हणून खूब कडेन वता भारतभर पुण्याकय आसता बाकीच्याय कडेन आसता हे जे आसा हो जागो एक सांस्कृतीक कला शैक्षणीक वैचारीक आनी कितें अशे तरेन हांगा डेवलप करचो असो आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी हांगा सगळे एकठांय जावन आमी आई बाबाच्या नांवान मनोशोभा कलाघर अशे नांवान हें हांगा डेवलप केलां मनोशोभा कलाघर जी फाटल्यान स्टेज आसा स्टेजीची मुखार जवळ जवळ भायर ओपन स्टेज आनी ओपन जे बसला थंय कंप्लीट सावळी आसता थंय जवळ जवळ 300 लोक बसपाक शकतात आनी ताजे नंतर हें आंगण जें आसा ह्या आंगणाकय 100 लोक बसपाक शकतात हें आंगण जें आसा ही आंगण हीच एक स्टेज जशी बादल सरकाराचें आंगण मंच आशिल्लो तशे तरेची ही स्टेज आनी एक आमचें नाटक हांगा त्या पद्दतीन जातलें तर हाचें उद्घाटन आमकां दिसलें करचें तें वेगळे तरेन करचें म्हजो भाव जो आज संवसारांत ना म्हजे फाटल्यान संजीव प्रभुदेसाय जाणें कितलींशींच नाटकां केल्यात सूड नांवाचो सिनेमाय ताणें काडिल्लो तो आज ना हांगा आमचे मदीं ताज्या नांवान एक नाट्य महोत्सव जाका आमी कालो म्हणटात नाटक म्हणजे कालो म्हणजे फकत नाटक न्ही कालो म्हणजे एक उत्सव कसो तातूंत भितर देवस्थानाचें जितलें आसता तितलीं खाणां जेवणां सगळीं ऑथेंटीक लोकल जी आसात ती आसतात नाट्यविष्कार आसतात दशावतारी कालो आसता त्या शिवाय आनी कितें आसता ह्या गजाली आमी कालो म्हणटात तर तशे तरेन आमी एक संजीव प्रभुदेसाय कालोत्सव करचो आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी केतना कडेन उलयले आनी केतनाच्या ग्रूप आनी बाकीचे ताजे जे ग्रूप आसात त्या ग्रुपाच्या भितरल्यान 4 नाटकां आमी हांगा सुरवात म्हणून करपाची केल्या जी 10 तारीख 10 मे शुक्रार येता आनी तो 10 मे नंतर 13 मे पर्यंत 10, 11, 12, 13 अशे 4 नाटकां जी आसा ते वेगवेगळ्या नाटकांचे प्रयोग हांगा जातले त्याच बरोबर जालें अशें की कर्मधर्म सहयोगान केतनान सांगलें की आमी 10 तारखेच्यान सुरू करया इलेक्शनां म्हणटकर 10 तारखेच्यान सुरू करया 10 तारखेच्यान सुरू कर ती 10 तारीख अक्षय तृतीया आनी आमची हांगा जी नाटकां करताले जी खूब फामाद आशिल्ली नाटकां त्या नाटकाचे आमचें नाटक अक्षय तृतीयेक केशवा देवळा कडेन लोलयां जातालें आनी मोठी मोठी नाटकां जातालीं सगळीं बरी बरी नाटकां जातालीं लोक सगळे कडल्यान येतालो नाटकां कशे तरेची सो तो एक सुयोग कसो घडून आयलो म्हणटकच तातूंतल्यान आमी थारायलें की हो उक्तावण सुवाळो जो जाता त्या उक्तावण एक ल्हान उक्तावण सुवाळो करचो आनी ही नाटकां काम करपी जे लोक आज हयात आसात खूब जाण 70, 75, 80 अशे पसून वयाचे आसात आनी बरेचशे जाण आज ना संवसाराक जवळ जवळ 60 साकून ताज्या पयलींच्यान गोंयच्या स्वातंत्र्या पयलींच्यान हांगा ही नाटकां चलत आयल्यात जी आमच्या हांगा देसायाचें नाटक म्हणटाले ताका तर ते सगळे कलाकार हांगा येतले तर हातूंतल्यान आमी उक्तावण सुवाळ्याक 3 मनीस आपयल्यात 10 तारखेक 5 वरांचेर हो उक्तावण सुवाळो हांगा जातलो तातूंत भितर पयली जी व्यक्ती आसा ती म्हणजे डॉक्टर राजय पवार जो आज कोंकणीचो शिक्षक आशिल्लो पयलीं पूण ताणें स्वता नाटकां बरयल्यात ताचें जमलें रे जमलें नाटक हें तर प्रचंड गाजलें वेवसायीक पातळीचेर पसून बऱ्यापैकी नाटककार बी तो बरी नाटकां बरयता भाशेचेर प्रभुत्व आशिल्लो मनीस आनी हांगा आमी फाटीं साहित्य मंथन कार्यावळ केल्ली तेन्ना तुमी कोण आयिल्ले जाल्यार तुमकां कळटलें की राजय पवार आनीक हो जो आमचो आसा अय्या हेमंत अय्या तांणी वेगळी पात्रां हांगा सादर केल्ली तांणी कारवारचे भाशे भितर तें सादर केल्लें सो ताकाय हाजी गजाल ही आशिल्ली तो आज कला अकादमीच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स हाजो प्रिंसिपल आसा तो एक आमचो गेस्ट आसतलो दुसरो प्रकाश आचार्य जो आमच्या ह्या ग्रुपांतल्यान वयर सरलो ग्रुपाक ल्हान ल्हान कामां करीत तो करपाक लागलो मागीर तो मेन भुमिका करपाक लागलो आनी ताजे नंतर तो मडगांव काम करतालो थंयच्यान कोंकणी भाशा मंडळाची मोठी मोठी नाटकां सादी न्ही खूब कठीण नाटकां पुर्तुगीजांतल्यान ट्रान्सलेट केल्ली नाटकां अशी तरेची नाटकां कला अकादमीच्या स्पर्धेक सादर करून तांणी थंय दिग्दर्शनाचे आनीक अभिनयाची पसून पारितोषिकां घेतली राज्य पातळीचेर पावलो तो आमच्या ह्या ग्रुपांतल्यान तयार जालो आई बाबाच्या सो तो प्रकाश आचार्य जो आसा तो एक गेस्ट आसतलो तिसरी गेस्ट जी आसा ती खूब म्हत्वाची गेस्ट आसा तिचें नांव सुनीता गावणेकार मडगांवाक कोणी गेलो जाल्यार सुनीता गावणेकार सगळ्यांक खबर आसा बिकॉज ऑफ केटरींग
कारण केटरिंगाच्या व्यवसायात पहिली बायल मनीस भितर सोडून तिणे एक बऱ्यापैकी केटरिंग करपाक स्टार्ट केली. पूण ताज्याक एक वेगळी हिस्ट्री तिका आसा ती म्हणजे ती आमच्या गांवची. तिचें नांव पयलींचें रतन म्हणून, आमी रतनताई म्हणटा तिका, प्रभुदेसाय ती. तिचो बापूय गोविंद प्रभुदेसाय जो आसा, गोविंद प्रभुदेसाय न्ही, तो सरपंच आशिल्लो सातन सैरीक. सगळीं नाटकां 6 वरांचेर सुरू जातलीं. आतां पयलीं दीस आमी 5 वरांचेर उक्तावण करतात, तें एक अर्द पाऊण तासाचें आसतलें. आनी ताजे नंतर पयलीं दीस सगळ्या नाटकाक मातसो असो वेळ जाय, पूण 6 वरांचेर अशें आमी म्हणल्यार सगळ्या लोकांक आपयलां. 7-7:30 पर्यंत सगळीं सोंपतलें. ती 2 तासांची 3 तासांची अशी नाटकां न्ही. त्या नाटकाचे वेगवेगळे प्रयोग. नाटक म्हणटा तें आमकां फक्त खबर आहा तें जात्रेक जाता इतलेंच नाटक, वा कंपनीची नाटकां येतात तितलीच नाटकां, पूण ती पसून अशी बॉक्सांतली नाटकां म्हणटात आमकां, तशी तरेची नाटकां. हांगा ही नाटकां वेगवेगळे तरेन करतात, वेगवेगळ्या हातूंतल्यान. म्हणजे आमची स्टेज जर तुमी पळयत जाल्यार त्या स्टेजीक जवळ जवळ 1/3 एरिये भितर एक माड आसा व्हडलो, जाल्यार एक हातूंत भितर एक तुगेलो रूख आसा, जाल्यार फाटल्यांतल्यान एक कवतो आसा. कोणी म्हणटलें की हें कितें स्टेजी भितर असलें कितें आसता म्हण. तर ह्यो गजाली वापरून पसून नाटक जावपाक शकता. हें केतनाचें सजेशन लावपाची कॉन्सेप्ट उरतले. तें हें बॉक्सांतलेंच नाटक अशें न्ही. ज्यो तुगेली सायडीन फायली लायतात त्यो फायली लावनूय नाटक करपा जाता. त्यो फायली नासतना सायडीचो निसर्ग तकले भितर घेवन, म्हणजे केतनानच सांगलें तो कवतो भितर घेवया, तो पणस भितर घेवया, तो माड भितर घेवया, तातूंतल्यान नाटक डेवलप जावं न्ही. पयलीं तेमकां बऱ्यापैकी हें मेळटलें. आनी म्हाजे सारके जे लोक आसा तेमकां तर अशे पद्दतीची केल्ली जायच. नाल्यार हांव तुमकां सांगू, एक जर बरी म्हाज्या ल्हानपणांत एक बरें जर नाटक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका कला अकादमीन वचपाक जाय. मोठी नाटकां जी मुंबयंतल्यान येता किंवा आनी खंयची येता, एक वेगळी नाटकां म्हणया आमी. आनी वेगळी नाटकां म्हणजे कितें, आमचे कडेन ते एक वेगळे वारे आसा की पुण्या मुंबयचें नाटक म्हणजे कितें बरें नाटक, एक वेगळें नाटक अशें. तर ते जर तेमचे पद्दतीन तेमची मान्यतायेनुसार एक बरें नाटक पळोवपाक जर म्हाका हांगच्यान वचपाक जाय जाल्यार आय हॅव टू इनवेस्ट माय 6 hours टू गो टू पंजीम एंड कम बॅक टू माय विलेज. आनी सांजेर नाटकां आसता. सो एकंदरीत मागीर हांव नाटक करता, नाटक शिकता, पण म्हाजे ल्हानपणांत हांवें आयुश्यान केन्ना कला अकादमी वचून, कला अकादमी कितें म्हाका खबर नासलें आनी कला अकादमीन वचून नाटक केन्नाच पळयलें ना. सो अशे पद्दतीची कितें समजा जाता, खंयची एक बाबा रंगमंच खंय तयार जाता किंवा वेगळी इनिशिएटीव जर जाता जाल्यार आमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवपाक जाय अशें म्हाजें जाल्यार म्हणणें. आनी ते बाये कडल्यान आतां कालच फोनाचेर म्हणलें मागीर तुमी म्हाका प्रॉमीस करा की दर वर्साक 3 ते 4 लोक हे काणकोणचे आसा. स्वस्तीक नायक आसा, प्रणव टेंगसे आसा, अशे हे लोक आसा, संतोष नायक म्हणून एक भुरगो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.